सध्या 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्या. ह्या वेंचणुकेक भाजपाक धडो शिकोवपा खातीर काँग्रेसीचे यत्न चल्ल्यात. काँग्रेसीन आप आनी आरजेपी पक्षाक युती खातीर उलो मारला. मजगतीं गोवा फॉरवर्ड पार्टीन युती विशींची चर्चा स्थगीत दवरल्या. गोवा फॉरवर्डा कडल्यान निर्णय जाहीर जाय मेरेन वाट पळयतले, ते उपरांत चर्चेक परतून सुरवात करतले, अशें गोंय काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलें. जेचे रायट नाव तेणी टॉक्स जे आसा ती हॉल्ट केल्ली आसा. जेन्ना गोवा फॉरवर्ड तेंचे डिसिजन रिव्यू करतले आनी डिस्कशनाक स्टार्ट करतले, नक्कीच आमी त्या मेरेन आमी तांकां रावतले. गिरीश बाब, तुम्ही जेन्ना चॅनलार उलयता, सोशल मिडियार उलयता, ओपन फोरमार उलयता, तेव्हा तुम्ही सदांच उलयता की ग्रुपिझम आसा आणि तुम्ही स्वतः जनतेक हिंट दिता की आमच्या हय ग्रुपिझम आसा, तुम्ही मान्य करता. ग्रुपिझम तुमची तकली ना, ग्रुपिझम आसल्यार दिसता आशिल्लें तें. ना तुमचे लिडर्सय काय काल बोलले की ग्रुपिझम सगळे विश्वास एकठांय येवपाक जाय. ते नॉर्मली युनिटीची भाशा आमी सदांच करतात आनी आमचे त्या खातीर नांवूच आमी एकवट दवरला न्ही. युनिटी आहा तुमची एकवट नांव या दवरला आमी. आता युनिटी आहा तुमची. आमी एकवट नांव या दवरला सगळ्यांक ऍक्ट करपाक. तुमकां एकवट नाव कित्याक दवरपाचें लागलें? गोंयकारां सगळें आमकां ऍक्ट करपाक. एके वटेन काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष विरोधी पक्षांक युती खातीर उलो मारता आनी दुसरे वटेन आतां फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेसीन आपल्या सोशल मिडिया पेजीचेर फातोर्डा एकूच वाट काँग्रेसीचो हात असो पोस्ट केला. तशेंच फातोर्ड्याचे शेणिल्ले वैभव परतून मेळोवपा खातीर सगळ्यांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलां. तांच्या ह्या पोस्टाक लागून राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या. फातोर्डा मतदारसंघात सध्या प्रतिनिधित्व करपी गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय आसात आनी 2027 मेरेन काँग्रेसी कडेन ते युतीचो भाग आसात. देखून काँग्रेसीच्या ह्या पोस्टाक लागून अलायन्साचे चर्चे पयलींच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड संबंदाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्यात. मजगतीं काँग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो वांगडी मेल्विन फर्नांडीस हांणी हे विशीं प्रतिक्रिया दिल्या. कितें आसता, पार्टीचें काम म्हणटा तें बंद जायना. आमी पार्टीचें काम करतात. तो काँग्रेसाचो ब्लॉक. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आमचो अलायन्स पार्टनर आयज पासून आसा अशें म्हणून विजय आपला जाय तेन्ना सांगता बाबा आयज पासून आसा म्हणून, आनी तेच जाय तेन्ना तो म्हणटा आमी टॉक सस्पेंड केल्यात. ओके ओके, फाटल्या दिसांनी तो सांगतालो आपली अलायन्स दिल्लीच्यान आसलो, राहुल गांधी कडल्यान केल्ली म्हणून. हय आतां विजयान टॉक सस्पेंड केल्या, ते राहुल गांधीक सांगून केल्यात. तो ताजे कडेन ओपिनियन घेतला सस्पेंड करचे पयलीं. हय तुम्ही कव्हर केला बघा आमच्या हेच्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्सीस न्यूज जे येतात ते आमी काम करता पयले कितले विशय घेतले आमी. हय ना, म्हाका आतां हालीं तेंपार म्हाका याद ना, म्हणजे जोझफ म्हाका दिसता जोझफ लास्ट आशिल्लो कॅन्डिडेट तुमगे पार्टीचो. ताजे मागीर काँग्रेस म्हणटा ती फातोर्डा केन्ना दिसली ना, ती आतां दिसपा लागल्या परती. ना कितें जाता, तुमीच पळोवप आमी कितें आसा. फाटीं आमी एक 4 म्हयने पयलीं आमी सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो इशू घेतिल्लो. हां ताज्या पयलीं आमी एसीपेडीचो इशू घेतिल्लो एक 6 म्हयने पयलीं. ओके ते तुमी तेन्नाय फातोर्डा काँग्रेस आशिल्ली. ओके 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 सो आतां पार्टीच्या मुखार व्हरपा लागून हो इनिशिएटीव घेतलो तुमी. ना, इनिशिएटीव सदांच चालू आसा. काम पार्टीचें काम केन्ना बंद जायना. हां हां हां, पार्टीचें काम चालूच आसा. चालू आसा. हय. हां, तुमी फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस इज रेडी फॉर एनीथिंग. yes, everyone has to be ready. हां Huh? यू आर रेडी फॉर द इलेक्शन ऑल्सो. Yes, absolutely. Why not? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.